गोयच्या दर्या देगावेल्या प्रदूषणाची कारणां सोदून उपाय काडपाक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान उंचेली समिती नेमल्या। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान ही माहिती राज्यसभेत दिली। खासदार शांताराम नायकान हाडिल्ल्या लक्षवेधी सुचोवणेचेर तांणी ही जाप दिल्या। खासा करून टार बॉल्सांचे प्रदूषण हे गोयचे पर्यटन ना करपाचे शिस्तबद्ध कारस्थान काय कितें ताचोय सोद घेतले अशें जावडेकरान म्हळां। फक्त गोंयांतच न्ही, पुराय देशभरातल्यो दर्यावेळो आनी सरभोंवतणचें पर्यावरण राखपाच्या विशयाकडेन केंद्र सरकार गंभीरतायेन पळयता अशें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावडेकरान स्पश्ट केलां। गोयच्या दर्यावेळांचेर प्रदूषण जाता म्हूण गोयचो राज्यसभा खासदार शांताराम नायकान राज्यसभेत लक्षवेधी सुचोवणी हाडिल्ली। गोयच्या दर्यावेळावयले प्रदूषणाचो अभ्यास करून ताचेर उपाय काडपाक एक उंचेल्या पांवड्याची समिती काडटले। ह्या समितीचेर कोस्ट गार्ड, शिपिंग संचालनालय, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजिनियरिंग संशोधन संस्था, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी गोंय सरकारच्या प्रतिनिधीचो आस्पाव आसतलो। ही समिती ह्या म्हयन्यांतच मेळून रोडमॅप करतली म्हूण प्रकाश जावडेकर सांगता। गोयचें पर्यटन ना करपाक स्पर्धक देशांतल्यान मुद्दाम जावन दर्यावेळो घाण करपाचे यत्न जाता काय म्हूण शांताराम नायकान दुबाव उक्तायलो। कांय NGO सुद्दां असले गजालींनी घुस्पल्यात आसूंये असो दुबावूय खासदारान उक्तायलो। गोयच्या दर्यांतल्यान यो वच करपी बोटी दर्यांत घाण आनी तेल सोडटात, ताचेर कारवाय जावंक जाय म्हूण शांतारामान मागलें। गोयच्यो दर्यावेळो घाण जाल्ल्यान संवसारभर पर्यटन मळार गोयचें नांव पिड्ड्यार जायत चल्लां म्हूण शांताराम नायक उलयलो। हें प्रदूषण आनी खासा करून टार बॉलांची घाण मुद्दाम कोण तरी पातळयता काय कितें ती गजाल समिती तपासतली म्हणपाचें जावडेकरान उलोवन दाखयलां। गोयच्या दर्यादेगांचेर जमा जाल्ले टार बॉल्सांचो विशय हायकोर्टात आसा आनी हे गजालीचो नियाळ घेवंक कोर्टान शिपिंग डीजीक सांगलां। गोयच्या दर्यादेगां सयत भारताच्या दर्यादेगांचेर नदर दवरूंक कोस्ट गार्डाच्यो बोटी आनी विमानां आसतात अशें पर्यावरण मंत्री म्हणटा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। बँकांची रिणां आडावपी ट्रकवाले सरकाराची येवजण मानिना म्हूण अर्बन बँकेक धमक्यो दिवंक लागल्यात। ट्रकवाले आनी मायनिंगांतले बाकीच्यांक मुख्यमंत्र्यान केल्ले येवजणे आड बँकांनी येवचे न्हय म्हूण ट्रकवाले आनी मशीनवाल्यांनी शिटकावणी दिल्या। संघटना मिडिया कडेन उलयल्यो। चडश्यो बँको मुख्यमंत्र्याचे आयकूंक तयार जाल्यात, मात गोवा अर्बन आयकून घेना म्हूण ट्रकवाल्यांनी बँकेचेर मोर्चो व्हरपाची शिटकावणी दिल्या। 10 आनी 11 जुलयाक तांच्यो बसका जावपाच्यो आसा। बँकेक सांगूंक सोदता की ही बँक आमी वाडयल्ली, ही बँक आमी वाडयल्ली, आमी सगळे त्याचे सभासद आसात, शेअर होल्डर आसात आनी तेणी एक बँकेचे 10 बँको तयार केल्ले आसा म्हणून आमी सांगता हे बँकेक की तुवें आमच्या ह्या फुडल्या पिळगी जी आसा त्या पिळगेक सहकार्य करपाक आमकां सहमत दिवचें आनी सरकाराकय सहमत करचें आनी आमच्या लोनाक लागून तेणी सहकार्य दिवचें हें आमी तेणे मागतात। आनी बँक गोवा अर्बन कोऑपरेटीव बँक ही बँक आमची, तेणी जाय जाल्यार आमच्या जनरल बॉडी मिटिंगेक आमकां आपोवचें आनी आमी ते ठराव पास करतात। ही बँकेक आमी सांगूंक सोदता की आमकां आमच्या ह्या गव्हर्मेंटान दिल्ले स्किमीक अडथळे हाडूं नाका। आमी बँकेक कडक शब्दान सांगूंक सोदता, वेळ पडला जाल्यार आमी सगळे आमचे भुरगे बाळां घेवन येतले, बँकेचेर वयतले आनी सगळ्या डायरेक्टरांच्या घराडेन सुद्दां वतले भुरगे बाळां घेवन। ट्रकवाल्यांक, मशीनवाल्यांक, बाटवाल्यांक एक सांगणें आसा की आज तुमी परत जागे जावपाक जाय। प्रत्येक जाण फोन करून विचारता सरकारान सांगिल्लें कितें जालें, सरकार पुढाकार घेता म्हणून आमी सगळे घरान बशिल्ले आसा। त्या सगळ्यांनी ना चुकता ह्या मिटिंगेक हजर रावचें। पयलीं पासून आमचेर तेंच्यांनी धंदो केल्लो आनी आज ते आमकां खंय तरी चिड्डूंक करता म्हणून हेंच्यांनी जाता इतलो तेजेर आमकां हेल्प करचो, नाजाल्यार आमी प्रत्येकाचे सगळे जे गोंयान लोक आहा, मशीन ओनर किंवा ट्रक ओनर, हे सगळे एक जावन ते बँकेचेर धाड घालतले किंवा तेंचेर आरोप करतले। ही आमची फूल तयारी आहा, ही आमी केल्ली आहा आनी ताका लागून तेंच्यांनी आमकां 14 तारखे पयलीं जे मिटींग आहा ते मिटींग कितें तरी उत्तर सहमांक दिवन तेंच्यांनी ताका आमकां हेल्प करचें। पर्रीकार सरकाराचें शिक्षण माध्यम धोरण आमकां खंयच व्हरपाचें ना तें भायर मारचें म्हणून स्वातंत्र्य सैनीक नागेश करमलीन मागलां। अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या अमृत महोत्सवी समारोप सुवाळ्यांत करमली उलयतालो। गोंयच्या समाजाचे कुडके करपाचें हें सरकाराचें कारस्थान पुर्तुगीज आनी ब्रिटिशांनी जें करूंक ना तें भारतीय संस्कृतीचे पुजारी म्हणप्यांनी केलां हें करमली उलयलो। ह्या सरकारान इंग्लीश माध्यम प्रायवेटी लेवलाचेर कायम केलां आनी तें कायम करतना एक ट्रीक केल्या आनी ती ट्रीक कितें, जी मायनॉरिटी स्कूल्स आसात तांकां इंग्लीश घेवपाक मेळटली। पुर्तुगेजांनी हें करूंक ना, हिंदुस्थानांत ब्रिटिशांनी हें करूंक ना, ते हे आमच्या राष्ट्रवादी आनी संस्कृती पुजाक भारतीय संस्कृतीचे आनी कोण म्हणपी लोक करपाक लागले इंग्लीश मायनॉरिटीक, बाकीच्या कोंकणी मराठी जे गोंयच्या समाजाचे कुडके करपाचें हें कारस्थान आमची शिक्षणीक पॉलिसी भायर मारपाची
सरळ सांगपाची, भायर मारपाची. ही शिक्षणीक पॉलिसी जी आहा ती आमकां खंयच व्हरपाची ना. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या अमृत महोत्सवी वर्साचो मंगळारा समारोप जालो. सुवाळो पणजे संस्कृती भवनात जालो. गोंयांतल्यो भौशीक सुचोवण्यांच्यो पाटयो, बांदकामाच्यो उक्तावणाच्यो पाटयो कोंकणीन आसूंक जाय, पूण इंग्लिशच चड दिसता म्हूण नागेश करमली उलयलो. ऑफिसाचे बोर्ड, रस्त्यांचे बोर्ड, जे जे पब्लिकाक जे जाय, हे सगळे 3 भाशांनी गोंयांत आसपाची गरज आसा. ती 3 भाशांनी जेन्ना बोर्ड मारतात, भारत सरकारच्या नेमा प्रमाणे आणि स्टँडर्डा प्रमाणे सगळ्यांत वयर कोंकणी आसपाक जाय. ते नंतर तूं जर मराठी बरय, हिंदी बरय, आणि इंग्लीश पळय म्हणटा ती सामकी सकल आसपाक जाय. आमी हांगा सगळे उरफाटे इंग्लीश वर आनी कोंकणी कोनशाक. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. घेऊया एक विराम.